राज्यातलो आनीक एक मंत्री सेक्स स्कॅन्डल घुसपिल्ल्याचे काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकरान उक्ताडार हाडला। हे विशीं शेनवारा गिरीशान ट्विटराचेर म्हायती दिल्या। राज्यांत हाचे पयलीं माजी मंत्री मिलिंद नायकाचे सेक्स स्कॅन्डल गाजिल्लें। ह्या प्रकरणा उपरांत ताका आपल्या मंत्रीपदाचो राजिनामोय दिवचो पडिल्लो। आता भाजपाच्या सरकारान आनीक एक मंत्री सेक्स स्कॅन्डलात घुसपिल्ल्याचो आरोप जाता। गिरीश चोडणकरान हे विशींचो सेक्स स्कॅन्डलाचो बॉम्ब शेनवारा आपल्या ट्विटरा वयल्यान घाला। वास्को सप्तकाच्या फेरयेत बोगस नोट दिवन वस्तू विकत घेवपाचे प्रकार उक्ताडार आयल्यात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका दुकानदाराक 100 रुपयाची फटीची नोट दिसून आयल्या उपरांत ही घडणूक नदरेक आयल्या। फटींक नोट दिवन वस्तू विकत घेवपी खंय एक बायल आशिल्ली। जून आणि जुलै म्हयन्यांत पडिल्ल्या पावसाची नोंद पळयल्यार ह्या वर्सा भरपूर पावस आसा अशें दिसून येतालें, पूण ऑगस्टांत मात कमी पावस पडलो आनी पावसाचें पुराय गणीत चुकलें। बोड्डे कम्युनिदादीत फाटल्या मंडळाच्या कार्यकाळात व्हडलो आर्थीक घोटाळो जाल्ल्याचें उक्ताडार आयलां। महत्वाची पुस्तकां लेगीत गायब जाल्या असो आरोप हे कम्युनिदादीच्या विद्यमान मंडळान पत्रकार परिशदेंत केला। ह्या प्रकरणाची पुराय चवकशी करून कम्युनिदादीचो वेव्हार जाग्यार घालचो अशी मागणी विद्यमान मंडळान केल्या, नाजाल्यार कम्युनिदाद प्रशासक कार्यालयाचेर मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। मोपा सनबर्न डेस्टिनेशन जावपाक शकना, थंय पर्यटकांक लागपी आवश्यक अश्यो साधन सुविधा ना। सनबर्न हो दर्यादेग वाठारांतूच जावपाक जाय अशें आमदार मायकल लोबो म्हणटा।
गोमंतक तनिष्काच्या वतीन बायलां खातीर श्रावण थाळी आणि फुलांची फाती हे 2 सर्ती पणजेच्या मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत आयोजित केल्ल्यो। ह्या दोनूय सर्तींक बायलांचो उपाट प्रतिसाद लाबिल्लो। वट्ट 113 बायलांनी ह्या सर्तीत वांटो घेतिल्लो। बायलांनी वेगवेगळ्या तरेच्यो फातयो आणि श्रावण थाळीन वेगवेगळ्या पद्धतीचे शिवराक जिन्नस तयार केल्ले। मडगावचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी आपल्याक विश्वासात घेन आसतना मडगाव नगरपालिकेचे कारभार चल्ल्यात असो आरोप करीत आपूण येता त्या सोमारा राजीनामो दितलो अशें विधान केलां। आपल्या हायकमांडा कडेन मतभेद आशिल्ल्याचें तांणी म्हणलां। हे विशीं आमदार दिगंबर कामत हांकां विचारल्यार तांणी आमचे मदीं कांयच मतभेद ना अशें म्हणलां। इतले मजगतीं शिरोडकर हांचो राजीनामो सध्या राजकीय वर्तुळांत चर्चेचो विशय थारला। चवथ लागीं पावता तशें घुमट मोग्यांक आरत्यांच्या सरावाचे वेध लागता। असोच एक 73 वर्साचो फोंड्याचो सातेरी मळो निरंकल हांगचो आनंद बाबूचो नायक। ल्हानपणा सावन आपली घुमटाची कला ताणें जोपासल्या आनी आपल्या ह्या कलेंतल्यान तो हेरांक लेगीत घुमटांची आरती शिकयता। आयतारा सकाळी साळगांव सांगोर्डा रस्त्यार महाराष्ट्रात नोंदणी आशिल्ल्या मर्सडीज कारीक भिरांकूळ अपघात जालो। ओव्हर स्पीडीन आशिल्ल्या मर्सडीज कार चलोवप्याचो गाडयेवयलो ताबो गेल्ल्यान तांणी कार कुशीक आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्याचेर मोखली। सुदैवान ह्या अपघातांत कसलीच जिवीतहानी जावं ना। शेनवारा राती धारगळ राष्ट्रीय महामार्गाचेर मिनी बस आणि दुचाकी मदीं अपघात जालो। मोपा विमानतळाचेर प्रवाशांक देंवोवन बस परतून म्हापशा वताली तेन्ना चुकीच्या दिशेन दुचाकी चलोवपी येता तो पळोवन बस ड्रायव्हर डिवायडराक नेटान धक्को दिलो आनी उपरांत बस पलटी जाली। ह्या अपघातांत 2 जाणांक दुखापत जाल्या, देखून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या।
मडगांवां रस्त्याचेर गोरवां बसपाच्या प्रमाणात वाड जायत आसा। हाका लागून ह्या रस्त्यावेल्यान यो वच करपी मनशांक त्रास जाता। तशेंच गाडयो चलोवप लेगीत कुस्तार जाता। मडगांव नगरपालिकेन हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी थळावे लोक करतात। ग्रामीण मित्र सेवेचो लाव चडांत चड गोंयकारां मेरेन पावचो म्हूण गोंयच्या मोटरसायकल पायलटांक ह्या उपक्रमाचे ब्रँड एम्बेसिडर करतले अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या। मोटरसायकल पायलट चडशा लोकांकडे संपर्कात येता, ताका लागून ह्या उपक्रमाक तांकां एम्बेसिडर करपाचें थारायलां। ह्या येवजणे वरवीं 219 सरकारी येवजण्यांचो लाव गोंयकारांक ऑनलायन माध्यमांतल्यान घेवपाक मेळटा अशें मंत्री खंवटे हांणी म्हणलां। पंचायत वाठारांत येवपी मेगा प्रकल्प, रस्तो, उदक आनी पार्किंग ह्यो समस्या मोर्जे ग्रामसभेत आयतारा चर्चेक आयल्यो। सगळ्यो समस्या आनी प्रश्न योग्य पद्दतीन सुटावे करतले म्हणून सरपंचाची लोकांक जाप। व्हडलीं ऑपरेशनां आनी हेर कामां खातीर आतां वाळपयच्या लोकांक म्हापशां आनी बांबोळे हॉस्पिटलांत वचचें पडचें ना। बेगीनूच वाळपयच्या भलायकी केंद्रांत वेगवेगळ्या प्रकाराची ऑपरेशनां जातलीं अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या। फुडल्या म्हयन्याभरांत हे विशीं कामाक सुरवात करतले अशी माहिती मंत्र्यान दिल्या। आयतारा वाळपय कार्यालयांत मन की बात कार्यावळी उपरांत तांणी ही माहिती दिली। ऑगस्ट म्हयन्यांतूच पावस गायब जाल्ल्यान म्हादयतलें रिव्हर राफ्टिंग बंद जालां। रिव्हर राफ्टिंग बंद जाल्ल्यान ताचेर निंबून आशिल्ले थळावे बारीक धंदेकारांक ताचो फटको बसला।
हाली तेंपार नव्यान बांदिल्ले पूल रोखडेच मदेराक येतात, पुलाच्या खांब्याक वेरो वतात। मात गोंयांत पोर्तुगीज तेंपावयले अशे कितलेशेच पूल आसात जे अजून कितलींच वर्सां जालीं तरी घटमूट आसात। असोच कुळे मेटा वाड्यावयलो पूल। शेनवारा म्हापशा एका 14 वर्साचे ल्हान चली बांयत पडपाची घडणूक घडली। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार पावले आनी ताका बांयतल्यान भायर काडले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ते चली 45 फूट खोल बांयत पडिल्ले। कारापूर आणि पर्ये पंचायतीच्या 30 शिमेक मिनी संसोड्याचे रूप आयलां। लोक मेळत थंय कोयर उडयतात। ह्या वाठारांत हालींच नवी घरां बांदल्यात। ह्या हावसिंग बोर्डात रावपी लोकांक ह्या कोयराक लागून खूप त्रास सोंसचे पडटात। खास करून कारापूर तिस्कातले वेवसायीक वारंवार वाठारांत कोयर उडयतात आनी विचारल्यार लेगीत दादागिरी करतात अशें थळावे सांगतात। ह्या वाठारांत बेगीनूच सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयतले आनी ताचेर कोणी कोयर उडयतना दिश्टी पडल्यार ताचेर दंडात्मक कारवाय करतले अशें थळावे पंच वांगडी लक्ष्मीकांत शिरोडकर हांणी सांगले। राजकारण आणि वैजकी पेशा कांय खिणापुरतो कुशीक दवरून दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये शेनवारा चक्क शेतांत देवले। चिखलाची पर्वा करिनासतना तांणी आपल्या मेणकुरे गांवांत नाशण्याची लागवड लेगीत केली। मेणकुरे पंचायती वतीन शेनवारा गांवांत इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्स दीस मनयलो। ह्या सुवाळ्याक आमदार मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार पंचायत मंडळ, शेतकी खात्याचे अधिकारी, मुळावे शाळेचे विद्यार्थी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। उदरगतीच्या नावाखाला शारांक काबार करून आता सरकार गांव करपाक उठला। मुड्डेर खांडेपार बंधाऱ्याचे काम करपा खातीर 144 कलम लागू केला। ह्या कलमा खातीर थळाव्या लोकांक ताचो बरोच त्रास जाता। देखून लायिल्लो 144 कलम काडचो आनी लोकांक न्याय दिवचो अशी मागणी फोंडेच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या वांगड्यांनी केल्या।
महामार्गाचे रुंदीकरण, कोयर, रोजगार आणि बेकायदेशीर बांधकामावेल्यान खोर्ले तिसवाडीची ग्रामसभा बरीच तापली. थळाव्यांनी खोर्ले गावांतल्यान वचपी महामार्गाच्या रुंदीकरणाची प्रक्रिया खंय पावल्या अशी जाप सरपंचाक विचारली. भौशीक बांधकाम खात्यान अजून मेरेन कामाचे तपशील पंचायतीक दिवना. ह्या गजालीचेर उजवाड घालपा खातीर खात्याच्या अधिकाऱ्यांबरोबर ग्रामस्थांची चर्चा आपोवपाचो थाराव ग्रामसभेत घेतलो. सत्तरीतल्या बायलांच्या सशक्तीकरणाचेर आपलो भर आसतलो. नानोड्या बांबर वाठारांत जी सुविधा उबारतले ती आप मजत गटांक चलोवपाक दितले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. उस्त्या रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभ मंत्री विश्वजिताचे हस्तुकी जालो. ह्या वेळार तो उलयतालो. बफर झोन आणि हेर प्रश्न सुटावे जायना तो मेरेन पंचायत वा हेर कोणेच मायनिंग कंपनी कडेन उलोवप करचें न्ही अशें मुळगांवचे ग्रामसभेत आयतारा तोंडी थारलें. ई ऑक्शन खाणी खातीर जर परत जनसुनावणी जाली जाल्यार ताचे आड शक्ती प्रदर्शन करपाचें मुळगांवकारांनी थारायलां. केपेच्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाच्यो लॉटरी विकत्यो घेवपाक अंदू लेगीत लोकांनी गर्दी केल्ल्यान थंय चेंगराचेरीची परिस्थिती उप्रासल्या. गर्देक नियंत्रणात हाडप हाताभायर वता अशें लक्षांत आयल्या उपरांत पुलिशेन मंडळाक लॉटरी कुपन विकप घेवप बंद केलें. दिवचल शारांत येरादारीक अडचण निर्माण करपी पदेरांचेर आतां कारवाय जातली तशें पालिकेन स्पश्ट केलां. सायकलीचेर पाटी लावन कांय पदेर सकाळीं आनी सांजे दिवचलच्या बाजार वाठारांत रस्त्याचेर पाव विकतात. ह्या पदेरांक लागून येरादारीकूय आडमेळ जाता अशें नदरेक आयलां.